पास्काच्या आठवड्यांतलो बेरेस्तार लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लूक अध्याय 24 ओळ 35 ते 48. इमाऊस थावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी ताच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेखत उबो जालो आनी ताणें तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ते समजले. पूण ताणें तांकां म्हटलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावली आनी इतली थोटाकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलेल्या नुस्त्याचो कुडको दिलो. तो ताणें ताचे उजीर खाल्लो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेलें तें हेंच. मोजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्र हातून म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मत उक्ती केली आनी तांकां म्हटलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान खोस मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजल्या थावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भक्षणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आदी कोणूच मरणांतलो पुनर्जीवन जावंक ना. ह्याच पासत जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे सोत शिसांच्या मनान रिगलें ना. पुनर्जीवनपणा वरवीं विशीं शीस घुस्पो गोंदळाक सांपडटात. जेजू तांच्या अविस्वासाक लागून निराशी जायना, पूण तांकां वेगवेगळे पुरावे दिवन तो तांचो बरवासो वाडयता आनी भावात थिरायता. आमच्या काळार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां आमच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दिता.